Nehemias chapter 6. नेहमियाच्या दुस्मानांची गुपित कारस्थाना कोट बांदून जालें. हांवें कोट बांदून काडलें आनी एक पासून खांच उरूंक ना जोरी तेदना पर्यंत हांवें दारवंट्याक अजून पासून दारां बसूंक नासलेलीं. हें सानबालात, तोबिया, जेशेम, आरबी आनी हेरां दुस्मानांच्या कानार पडटोच सानबालातान आनी जेशेमान म्हाका हो निरोप पाठयलो. ओनाच्या फालक्यांत हाके फेरीमांत एका खेडा गांवांत आमकां येवन मेळ्ळे. पूण ते म्हजे वयर खोट्यो मांडण्यो येवजिताले. देखून अशें तांकां सांगात म्हूण हांवें निरोपी धाडले. हांव एका व्हडल्या कामांत गूल जालां देखून थंय हांव पावचो ना. चलता तें काम थंयच सांडून तुजेशी कित्याक म्हूण येवचें? चार पावटी म्हाका ताणें तेंच आमंत्रण धाडलें आनी हांवें तांकां तीच जाप दिली. 5वे फावट तोच हेतू मनांत धरून उक्ती चीट बरोवन आपल्या चाकराक म्हाका आपोवंक धाडलो. तातूंत अशें बरयलेलें आसलें: राष्ट्रा मोदें एक खबर जाल्या आनी गाशमू ती सारकी म्हणटा. तूं आनी जुदेव बंद करूंक पळयतात आनी हाका लागून तूं कोट नव्यान बांदताय. तूं तांचो राजा जावंक सोदताय. जेरुजाल्यान बोब मारून दबाज्यांत आपलो जय जयकार करचो म्हूण तुवें प्रवाद्यांक लेगून नेमल्यात. जुडांत एक राजा जाला. आतां ह्यो खबरो राजाच्या कानार पावतीत देखून तुवेंच आमचेशी येवन हे विशीं चर्चा केलोली तर बरें जातें. तूं म्हणटाय तसलें सद्या हांगा कांय एक घडलोलें ना अशें सांगून हांवें तांकां परत धाडलो. हें तुजेच तकलेंतलें. म्हणटच ते आमकां भेंकडावंक पळयताले. समजून हे आतां सारको जीव सोदतले आनी हांचें काम फुडें वेचेंच ना. पूण म्हजो आत्मविस्वास अदिकूच वाडलो. मागीर देलायाच्या पुताक शेमायाक नेहेताबेलाच्या नातवाक म्हजेशी येवंक मना केलोल्यान हांवूच ताका porxim बॅट करूंक गेलो. ताणें म्हणलें, देवाच्या मंदिरांत देव-स्थाना भितरूच आमी एकठांय जावंक जाय. आमी देव-स्थानाचीं दारां बंद करूंक जाय, कित्याक तुका जिवेशी मारूंक येतात आनी आयजूच रातीं ते येवपाचे आसात. पूण हांवें खोरायेन जाप दिली. म्हज्या सारक्या मनशान पळ काडची मंदिरांत वचून आपलो जीव वाचोवंक हो मनीस कसलो तर? हांव भितर वेचोना. बारीक चिंतल्या उपरांत म्हाका कळून आयलें की देवान तांकां पाठोवंक नात. तरी हें भाकीत ताणें म्हजे आड केलां. तोबे आनी सानबालात. हांवें भिवचें आनी असलें काम करूंक म्हाका पातकी म्हणचो आनी म्हजो आब्रूमान काडूंक ताका कसलेंय निमीत मेळचें म्हूण तांणी पयशे फारीक केलोले. म्हज्या देवा, म्हजे आड आसलोल्या तोबियान आनी प्रवादीन, नोआदियान आनी हेर प्रवादी म्हाका भेंकडावंक सोदताले तांच्या सोमेस्तांच्या कर्तुबांचो उगडास कर. एलूल म्हयन्याच्या 25व्या दिसा 52 दिसां भितर कोट बांदपाचें काम पूर्ण जालें. आमच्या सर शत्रूंनी हें आयकलें आनी आमचे सर भोंवतीं रावपी विदेशांनी हें पळयलें तेन्ना तांकां हें एक अजापूच दिसलें. असलें काम आमच्या देवाचे पदवेनूच घडोवन आयलां म्हणून तीं समजलीं. ह्या काळार जुडांतले उंच कुळयेचे तोबियासाक चिटी धाडूंक लागले आनी ताच्योय तांकां पावूंक लागल्यो. तर आराच्या पुता शेकान्याचो जावय जालोल्यान आनी ताचो पूत योहानान बेरेकियाच्या पुता मेशुल्लामाचे धुवे लागीं लग्न जालोलो म्हणटच जुडांतल्या जायत्यांनी ताच्या ओद्दान रावची खुशी दाखयली. म्हज्या सामकारा ताचे विशीं व्हडवीकूच सांगताले आनी हांवें कितें म्हणलां तें वचून ते ताका कळयताले आनी म्हाका भेंकडावंक तोबिया चिटी पाठयत रावलो.
देवाचें उतर हें